नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमुगाचे येवकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयली गोंयच्यो मुखेल खबरो। काँग्रेसीचे फुडारी डॉक्टर केतन भाटीकर संवसाराक अंतरले। अनमोड घाटांतल्यान प्रवास करतना सोरोप चाबिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याच्या आयला मुखार भाटीकारान 42 वर्सांचेर घेतलो निमणो श्वास। अवैध पद्धतीन चलपी ऑनलायन वखदां विक्रे आड 20 मे गोंयच्यो फार्मसी आसतल्यो बंद। आपतकालीन परिस्थिती खातीर सगळ्या हॉस्पिटलांतल्यो फार्मसी आसतल्यो उक्त्यो। फोर पिलर्स ते टर्फ मैदान मेरेनच्या फुटपाथांच्या बांदकामाक भ्रष्टाचार आनी प्रशासकीय चूक जाल्ल्यान चौकशेक केल्या सुरवात। चौकशेक कळाव जाल्ल्यान कागाळदार डॉमिनिक पेरेरान दक्षता खात्याच्या संचालकाक मेळून उक्तायिल्ली नाराजगी। महसूल खात्याच्या ताब्यात आशिल्ली राखीव रान जमीन खासगी व्यक्ती वा संस्थाक बिगर रान वापराच्या हेतून दिल्या काय हाची चौकशी करपा खातीर सरकारान तालुक्या पावण्यार खाशेल्या तपास पंगड केल्या स्थापन। सांताक्रूज वाठारांतली खारफुटीची झाडां नष्ट जाल्ल्यान संबंदीत प्रशासनान घेतली दखल। एसडीओ आनी उपजिल्हाधिकाऱ्यान बेगोबेग अहवाल सादर करपाचो दिला आदेश। आणि 2026 वर्षाचो निरुत्य पावस 26 मेक पावतलो गोंयांत। हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। आता खबरो विस्तारान। काँग्रेसीचो फुडारी फिजिओथेरपिस्ट आनी समाजसेवक दोतोर केतन भाटीकार संवसाराक अंतरले। 42 वर्सांचेर तांणी निमणो श्वास घेतलो। शुक्रारा अनमोड घाटांतल्यान प्रवास करतना सोरोप चाबिल्ल्यान भाटीकार हांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा। भाटीकार हांकां मरण आयिल्ल्यान काँग्रेसीन दुख्ख उक्तायलां। तशेंच मुख्यमंत्री सावंता सयत हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपल्यात। पळयात। नमस्कार, आम्ही फोंड्या आसा जे जाग्यार आज सबंद जयंतेक फोंडेचे जयंतेक आनी गोंयभर लोकांक एक अशी शॉक दिवपाची घटना घडली। डॉक्टर केतन भाटीकर हो रायझींग फंडाचो पयलीं आनी बुलंद आवाज आसलेलो। आतां सध्या तो काँग्रेसचो लिडर आनी गेल्या पोटनिवडणुकीक सुद्दां तो उमेदवार म्हणून आशिल्लो। आज तेजे सर्पान घास मारल्या कारणान तेजें निधन जालां अशें कळटा। अशें आयकता की हो खंय तरी आउट ऑफ गोवा गेल्लो, अनमोड सायडीच्यान येतालो। अनमोड कितें तरी लग्वी करपा खातीर बी देंवलो आसतलो। जेन्ना गाडयेंतल्यान देंवलो तेन्ना तेजो मोबायल पडलो। मोबायल काडपा लागून तिणें हात घातलो तेन्ना ताका सर्पान घास मारलो अशी सद्या तरी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। केतन भाटीकर हाजें मरण एक दुखदिणी घटना अशें म्हाका दिसता। सकाळीं उठले ते पयली घटना ती वायट घटना केतन भाटीकराची आमच्या कानार पडली। एक काळजान भितर एक दूख अशी जाणवली
इतल्या खातीर कारण केतन भाटेकराचे हो फोंड्या इलेक्शना खातीर संघर्श आमी पळयला 2 इलेक्शनां तो कसो हल्लो. पयलीं तर कांय सामके थोड्या मतांनी तो पडलो. ताजे खातीर ताणें 5 वर्सां स्वस्थ बसून आशिल्लो. म्हणजे एक राजकीय कार्यकर्तो, एक राजकीय उमेदवार कशे तरेन झुंज दिता ती झुंज आमी ताजी पळयल्या. आनीक ताजे नंतर तर पयर तो जवळ जवळ जिखला. म्हणजे अक्षरशः ताजे कडेन रडीचो डाव खेळून ताका हरोवपाचो, ताका जिखपाक न दिवपाचो प्रयत्न जालो आनीक ताका बावड्याक सामको म्हणजे आडायलो. तो खरो तसो जिखलाच आनी ताका लागून ताजो संघर्श एक एक हांव अशें म्हणत की एक संघर्श अर्दकूट उरलो. It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatikar. आनीक फोंडाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर. आनीक म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता जांकां सोशल सर्वीस रोगतांत आसा आनीक इतलो तो लोकांक पावलो आनीक एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून आनीक इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. कोणेकडे लिडर म्हणून एक बरो लिडर खूप आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो म्हणून ना केन्ना म्हणून मुतपाक जाय मग मुतपाक थांबून बरो दांडेले भितर आसता हांव थांबलो पयलीं आनी तोय सोदून हांव मुतपाक मुताक देवा हातींतलो ताका 2 फोन आसता एक हातींतलो फोनूच पडलो आनी तसोच दवरलो. मुतलो बितलो तो फोन काडपाक गेलो तेन्ना तुजें कोणी हात म्हाजो दिसता म्हणपाक लागलो. बटन लायलो गाडी येता आसतना तो येलो अनकॉन्शियस जावन गाडयेन घातलो भितर आनी भोंवतुपाक फोन केलो हांवें काडून हांवें फ्रेंडाक फोन केलो आनी मागीर ते सांगार गेले एम्बुलन्स घेवन म्हळ्यार यो मोल्यार तो बरो मदीं वाटेर बेळार मदीं डल जावपाक लागलो डल जावपाक मागीर मोल्या मागीर मोल्या मुखार येयले आनी मागीर ताका शिफ्ट केलो बाय दॅट टायम ताणें म्हाका म्हाका चड नाही कसलो हें तुवें पळयलो खबरां फूल ब्लॅकआउट न्ही तो. फुडें खूब पावलां मारली समाज सेवेन. केतन भाटीकर म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हणल्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले. तो काँग्रेसीनूय जॉईन जालो पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताजें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. अवैध पद्दतीन चलपी ऑनलायन वखदां विक्री आड 20 मे गोंयच्यो फार्मासी बंद आसतल्यो. मात आपतकालीन परिस्थिती खातीर सगळ्या हॉस्पिटलांतल्यो फार्मासी उक्त्यो आसतल्यो असो निर्णय केमिस्ट आनी ड्रग्स संघटनेन घेतला. तशेंच बंदी वेळार कसलीच असुविधा जावची न्हय म्हणून लोकांनी आपली नेमान वखदां आदींच विकती घेवपाचो सल्लो तांणी दिला. ऑनलाइन जे जाला तेच अंडर द GSR 817 which is still under notification period. ते अजून हे जाऊ ना की ते नोटिफाईड झाले ना.
सो ते कशें आसा तर तुमचो टीम पाळा तर इट शुड बी विड्रॉन प्लस दॅट 220 हे दोन हांचे मिसयूज करून सध्या ऑनलायन प्लेयर चल्ल्या विच इज इल्लिगल, कम्प्लिटली इल्लिगल. ऑनलायनाचो पळय एक इश्यू आसा तो एकूच हायलायट करता की ऑनलायन हाजेर खंयचेय प्रिस्क्रिप्शन तूं घाल आनी कितलेंदा मागय, कितलेंदा ते मेडिसिन येता, तातूंत हॅबीट फॉर्मिंग ड्रग्स येता, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नन्सी किट येता. हांगा आमकां आमी हाडटले जाल्यार आमकां सदांच प्रिस्क्रिप्शन जाय, फार्मासिस्टाची सायन जाय, बील ते हे सगळें मेंटेन करचें पडटा. वेरज ऑनलायनाक ते कांयच ना, तूं जाय तितली न्हिदेच्यो गुळयो मागय, कितेंय मागय. सो दीस इज नॉट रेग्युलेटेड रायट नाव. दिस इज प्रिसायजली वी आर फायटींग फॉर द सेम हे की ऑनलाईन येतात ते जेन्युअल मेडिसिन असतात. सो फेक मेडिसिनूय अशें आतां कितलेशेच तुमी पळयला बद्दी बी त्या जाग्यार फेक मेडिसिन मेळटात. कित्याक हांगा जे आमचे केमिस्ट आसात ते दे बाय फ्रॉम द स्टॉकिस्ट हू आर ऑथरायज स्टॉकिस्ट फ्रॉम द कंपनी. ते आनी खंयच्यानूच घेना. सो वी हॅव दॅट ऑफिशियल स्टॉकिस्टा कडल्यानूच माल घेवन ते परत दिता. आनी आमकां जेन्ना FDA येता तेन्ना परचेज आनी सेल हे दोनूय दाखोवचे पडटा. वेरीन हे ऑनलायन जाल्ल्यान हे फेक मेडिसिन जे येता ते तातूंतल्यान खुबशे येता असो आमकां सामको दिसता. आणि ऑडिट जाता त्यांचे कितें कांयच जायना. सांताक्रुजातले 4 पिलर्स ते टफ मैदान मेरेनच्या फुटपाथांच्या बांदकामांत कथीत भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय चूक जाल्ल्यान दक्षता विभागान चौकशी सुरू केल्या. दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यान PWD खात्याक दक्षता खात्याक कामाची संबंधित मूळ कागदपत्रां आणि अधिकाऱ्यांच्या जापसालदारकेचो तपशील सादर करपाचो निर्देश दिला. कागाळदार इनासियो डॉमनिक पेरेरान 15 डिसेंबर 2025 दिसा दक्षता खात्याकडेन कागाळ दाखल केल्ली. पूण चौकशेक कळाव जाल्ल्यान तांणी दक्षता संचालकाची भेट घेवन हे विशीं नाराजगी उक्तायली. बेगीनूच चौकशी सुरू जातली अशें आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यान दिलें. हे फुटपाथीचे हांवें कंप्लेंट घातला. फुटपाथीचे रेजोल्युशन घेतला इन्स्पेक्शन करूंक जाय म्हणून अजून इन्स्पेक्शन करूंक ना. हे पळय आमी फुटपाथ आहा ती आय हॅड कंप्लेंट फॉर इलिगल कन्स्ट्रक्शन स्टील इट इज नॉट टेकन. सो वॉट यू एक्सपेक्ट? पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करपाचे पयलीं वचून इन्स्पेक्शन करिना. पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू करपाचे पयलीं इन्स्पेक्शन करिना. आनी पंचायती कडेन तुमी एक्सपेक्ट कितें करतली सांगा म्हाका. I myself feel ashamed that I am a village panchayat member म्हणून. आमी ऑपोजिशनान आहा न्हू. सो हिंगाच तुका सांगता म्हणजे उबे रावल्यार तेजेरूच कंप्लेंट आहा. अजून हे करूंक ना. हू विल टेक एक्शन? सो यू वॉन्ट मी टू गो देम? आय गो टू द ऑथॉरिटी देर. ऑपोजिशन तो एकटो असो दिसता पंचायत. एकलो सुद्दां लाव एंड. But what is the objection on this footpath for you? See, this is simple. When a public money is used, a public fund is used, this should be acquired. This land is not acquired. Not acquired. Number one. Okay, the width of this road is around 8 to 9 meters. Now current 8 to 9 meters. The proposed road here is 15 meters. So tomorrow when we want to expand the road, which side you are going to expand the road? This side is footpath, that side is footpath. How you are going to expand the road? You come and see in the evening near the football ground, everything is parked on the road. How people are going to? That day there was a big accident here. No one, I think a ferryच्या भायरूच accident झाला. Police station गाडी फोडलेली आहे, full damage. It did not come to any media or news. So my questions are, there is a 2020 vigilance circular clearly mentions that whenever any public fund is used, the place should be acquired. Without that they cannot do, and they cannot do the post facto approval using जायना. So there is everything written law, and they also know it is gone to every department. आम्ही फुटपाथीचे प्रॉब्लेम हो 15 मीटर सोडूंक जाल्लो आनी भायर एक्वायर करूंक जाल्लो, and then you build the road. That is our concern. Dominic, झाले तर झाले, पण आता तुम्ही मोडपाक गेला तर पब्लिक एक्सचेकर लॉस जातले न्हू. Recovery should be done by the on these people. That is my prayer. Recovery should be done by on the government officers. Waste जायना तेंचे negligence ते. So they should pay for it. I have already filed a vigilance complaint. All the original files are in the vigilance department. So they are investigating. सिंपल मरे एकूच म्हाका सांगता, जेन्ना तूं बांदता पब्लिकाचो पयसो ती जाग पळय थिंगा पळय, थिंगा एक फार्मरान ह्युमन रायट्सान गेलो 15 मिटर तेणी 25 मिटर तेणी सोडलो टच करून नासतना.
दॅट मिन्स एक्वायर केलेलो जाल्यार तुमी तिंगा फ्री काम करूंक शकताले. आतां फाल्यां आनीक 2 फार्मरांनी घातले कोर्टान गेलेले, हूज गोइंग टू पे फॉर द लिटिगेशन जें जाता तें पासून जाल्यार गव्हर्मेंटाचो पब्लिकाचोच पयसो न्हू पीपीक दिवपाक. सो दे शूड ऑल अंडरस्टँड. महसूल खात्याच्या ताब्यात आशिल्ली राखीव रान जमीन खासगी व्यक्ती वा संस्थांक बिगर रान वापराच्या हेतून दिल्या काय हाची चौकशी करपा खातीर राज्य सरकारान उपजिल्लोधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाला तालुक्या पावण्यार खाशेले तपास पंगड म्हळ्यारच SIT स्थापन केल्या. अशा जमनींची वळख पटोवन हे विशींचो अहवाल सरकाराक सादर करपाचे निर्देश ह्या पंगडाक दिल्यात. हे संबंधी खात्यान आदेशूय जारी केला अशें कळटा. ह्या पंगडांनी ही पुराय प्रक्रिया एका वर्सा भितर पुराय करची पडटली अशें कळटा. सांताक्रूज वाठारांत व्हडा प्रमाणात खारफुटीची झाडां नष्ट जाल्या अशी कागाळ 8 एप्रिल 2026 ह्या दिसा इनासियो डॉमिनिक पेरेरान ओल्ड गोय पुलीस स्टेशनात केली. कागाळ करून लेगीत पुलिसांनी कांयच कारवाय करूंक ना असो आरोप डॉमिनिक पेरेरा हांणी केला. उपरांत पेरेरान उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन निवेदन सादर केलें आनी ह्या प्रकारान हस्तक्षेप करपाची मागणी केली. हे फाटभुंयेर राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी डॉमिनिक पेरेरा आनी पंचायत वांगड्यांच्या हाजेरीत घडणूक थळार वचून खारफुटीच्या झाडांची पळोवणी केली. आयज आमी हिंगा 4 पिलर्स सांताक्रुजा कडेन आहात. आमी डिसेंबरान एक कंप्लेंट घातलेले ऑफ डायिंग ऑफ मॅनग्रोव्स. कित्याक आमी पयले की सगळी जुवन गेल्या मॅनग्रोव्स आनी आमी काडले आनी पोल्युशनान कंप्लेंट घालून इन्स्पेक्शन केलें. रिपोर्ट येयलो मार्चान रिपोर्ट येयलो आनी सांगलें की उदकाक कांय प्रॉब्लम ना, वॉटर इज प्रॉपर एंड ओन्ली मे बी देर कन्क्लुजन इज थिंगा जे इनलेट आउटलेट जें उदक वयता तें भायर येता देखून बंद जाल्यार देर आर चान्सेस ऑफ डायिंग. सो आय एक्सेप्टेड. नाव नेक्स्ट एक्शन I wanted to know what they are taking. So they send a file to Environment Department. आनी एक रिपोर्ट करून कोत्तून गेलो गुंता फायल. आयज त्या ऑफिसराच्या टेबलार आयज 10:30 फायल पावले. आयज 10:30 डिसेंबरान मार्चान रिपोर्ट केलो तो आयज पावलो. एनीवे एक्सेप्टेड. देन सायमल्टेनियसली I filed a complaint with the Deputy Collector. Deputy Collector directed the Police Inspector Old Goa to investigate and take concrete whatever action taken report. ते झाले. Then I went to the Forest Department. So Forest Department came today for inspection. Then now the problem is, now I am thinking where to go. Now I went to all the department, Forest Department, Deputy Collector, Police Department. Police is saying that how we will take action and who will take action. That is what I want to know. Now हे जे मेला ते मेल्यात न्हू मॅनग्रोव्ह. 1 वर्सा पयलीं काय ग्रीन आहले. सो इट इज डायड नाव. सो तेजाक जेन्ना हांवें व्हिडिओ काडलो हिंगा कंप्लेंट करून थोडे आहले तुमी त्याच दिसाक सांजचे येयल्या PWD आनी तें बंद आहलें तें ओपन केलें. सो दॅट मिन्स तांकां बंद कोणें करूंक सांगलेलें आनी 1 वर्स कोणें करता. दॅट इज माय क्वेश्चन वेदर दे वर डायरेक्टेड टू नॉट टू ओपन दॅट एंड मेक सम बेनिफीट फॉर अदर पीपल. मॅनग्रोव्ह मरून तांकां फायदो जातलो. दॅट हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आतां मागीर काल हांवें एक न्यूज मारलो पूण तुमी सेईंग दॅट डेप्युटी कलेक्टर एक्शन टेकन रिपोर्ट ते आतां सांजचे येवन कोत्तून थिंगा ब्लॉक आहले कितें बांद आहले ते ओपन केले. माती बा ओपन केलेली आहा. सो वेन वी कम ऑन द फ्लोर ऑर वेन वी गो टू मिडिया ओनली दॅट टायम वर्क इज देयर. And I'm very upset with the Goa Pollution Department, the Forest Department, Deputy Collector has written, the Police Department. They are not doing their works. आपणाचे काढून तेजेर घालतात तेजे काढून आमचेर घालतात. माय कन्सर्न इज ते कितें डिस्ट्रॅक्शन जालां तें गेलें. आतां उरलां तें पूण एटलीस्ट सांबाळुया न्हू आमी. ते उरलां तें सांबाळना जाल्यार कोण आनी आमी भायर कोण करतले पळय मरे हिंगा ग्रीन आहलें आख्खें सगळें मॅनग्रोव्ह बरोबर हिंगा सी दीस वॉट इज द कंडिशन ऑफ टुडे. सो इफ वी कीप ऑन अलाविंग दीस डिस्ट्रक्शन टू हॅपन एंड वॉट वील हॅपन टू अ नेक्स्ट जनरेशन कितें आसतलें हिंगा आसतलें बिल्डींग. So that we don't want. We want to protect the nature, save the environment for the future generation. So we are not getting any help from the government of Goa. CM only talks about sustainable development. He does not follow what he preach. He does not follow. भारत हवामान खात्यान 2026 वर्साचो निरुत्तर पावस केरळात 26 मे मेरेन पावतलो असो अदमास काढला आनी फाटल्या 21 वर्सात केल्ल्या अचूक अदमासाक लागून ह्या अदमासाक हवामान तज्ञांचे लक्ष ओढून घेतला.
मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन अनुसूचित जमाती आणि 7 आदिवासी संस्था फाटले 5 दीस जाल्या राजकीय आरक्षणा संबंधी धरणे आंदोलन करीत आसा. आरक्षणाचो मुद्दो घेवन 5व्या दिसा ते आदिवासी कल्याण संचालनालया मुखार धरणे आंदोलनाक बसले. राजकीय आरक्षण दिवपाचो प्रश्न फाटले जायते म्हयने प्रलंबित आसा. राज्य सरकाराच्या कॅबिनेट बसकेत हे विशीं चर्चा जावपाक जाय. आरक्षणाची निमणी अधिसुचोवणी बेगोबेग जारी करची अशी तांणी मागणी केल्या. राजकीय आरक्षण बेगोबेग दिवचे, सरकार आमच्या हक्का बाबतीत गंभीर ना अशें तांचें म्हणणें. ऐकात. आमच्या घटनेनुसार फावो जाल्ले अधिकार आसात पॉलिटिकल रिझर्वेशन हो मुद्दो घेवन आज आमी 5व्या दिसा ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार हांगा धरण्याक बशिल्ले आसात. आज आमच्या सांगातात कितलीशीच ऑर्गनायझेशनां आमकां साथ दिवंक हांगा आयिल्ले आसात. म्हणटकीच आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, ताबडतोब आमचो जो इश्यू आसा आमकां लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन जो रिझर्वेशन दिवपाचें आसा तें ताबडतोब जाग्यार उडोवचें अशी आमची मागणी. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑगस्ट 2025 एक्ट नोटिफाय केल्ले आनी पूण अपॉइंटेड डेट ताणें तशीच हँगींग दवरिल्ली. सरकाराक समज इंटेन्शन आशिल्लें जाल्यार जेन्ना एक्ट गॅजेटान नोटिफाय जाता तेन्नाच ताणें अपॉइंटेड डेट नोटिफाय करपाक जाता आशिल्ली. पूण आज 9 म्हयने जातात आनी आमचो जो रिझर्वेशनाचो इश्यू आसा तो अजूनय जाग्यार पडना. म्हणटकीच सरकार आमच्या इश्यूआ बाबतींत, आमच्या हक्का बाबतींत सिरियस ना अशें दिसता. आनी सरकाराक जाय दिसता अशें की आमी परतून आमच्या हक्का खातीर, आमच्या मागण्या खातीर रस्त्यार येवपाचें. परतून सरकार आमकां रस्त्यार हाडून आमचेर अन्याय करता. आमचो दिसवडो जो आसा तो खंय तरी घेवन घेता, आपूण खंय तरी शिंडटा. तर सरकारा कडेन आमची विनंती आसा की परतून आमकां रस्त्यार हाडचें न्ही. कित्याक आमचो जो आमी जो हक्क मागतात तो घटनेनुसार मागतात. आमी घटने भायर खंय मागनात. आनी आमच्या घटनेन दिल्ल्या अधिकारा खातीर आमकां समज परतून रस्त्यार येवपाक पडटा जाल्यार एक लजेची गजाल. शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा हे संघटनेन 2022 पासून हो जो आमचो जो अधिकार जो आसा राजकीय आरक्षणाचो हो लावन धरलेलो आसा. हेच्या खातीर आमी तरेतरेची आंदोलनां केली आनी आंदोलनां केली म्हणून निमणे हे आमच्या भारत सरकाराक आमकां विधानसभेंत राजकीय आरक्षण दिवपाचें बिल पास करून घेतलें. आनी जसो आता दोतोरान म्हटला त्या प्रमाणे 9 महिने झाले, 9 महिने तरी सुद्धा फायनल जे नोटिफिकेशन काडपाक जाय आशिल्लें निवडणूक आयोगाक अधिकार दिवपाचे की आमचे मतदारसंघ खंयचे ते ठरवपाचे ते अधिकार दिल्ले ना. जे आमकां राजकीय आरक्षण दिवपाचे हे जे भुरगे जे आसा ते तुम्ही प्रस्तुत करा, डिलिव्हर करा या आरक्षणाच्या नावान. कारण हे सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक तुमच्या खातीर हे सगळे वाडलेले आसा. तुम्ही ग्रीन सिग्नल दिना हे फायनल नोटिफिकेशन काडपाक असो मेसेज गेल्लो आसा. कॅबिनेट जावपाची आसा आणि आमच्या ट्रायबल मिनिस्टरान सर रमेश तवडकरान आयज शब्द दिला त्या प्रमाणे आयज ते सीएमा कडेन कितें आसा तो सोक्ष मोक्ष लायतले. जे आमचे ट्रायबल भाव आज रिझर्वेशना खातीर ट्रायबल डिपार्टमेंट आणि कमिशन यांच्या इमारती म्हणजे श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल बशिल्ले आसात.
तर खरें म्हटल्यार हो ट्रायबल हेंचो एक मान आसा की तो तांकां मेळपाक जाय अशे तरेन ते जे मागणे करात ते रास्त आसा किंवा हे कॉन्स्टिट्युशनल आमचो जो हें जे आसा तो अवश्य मेळपाकूच जाय. आनी आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर किंवा जी बाकीचे सरकार जे आसा सरकारचे मनीस जे आसा ते हाजेर फॉर आसा. तांचें हें आसा की ह्यो जी मागणी जी आसा तांची ह्या लोकांक मेळपाक जाय अशें तांचेंय मत आसा. आनी आमी हेंच मागता की तेंचो रायट जो आसा तो बेगींतल्या बेगीन ताका मेळचो अशी हांव आस्त बाळगतां. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.